नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। श्रावण सुरू जावच्या पयलीं मस्काची भाजी करूया। ही हांवें बरी तरणी मस्काची भाजी घेतल्या। भाजी बरी तरणी आसा, अशे तरणे आशिल्ले देठ सुद्दां घेतल्या। भाजी अशी आमकां काडून घेवपाक जाय। भाजयेतले जून देठ आशिल्ले ते काडून पानां अशी काडून घेतल्या। भाजी उदकान बरी धुवन घेता आणि बारीक शिनून घेता। पळयात भाजी हांवें अशी बरी बारीक शिनून घेतल्या। ही भाजी तेल घालिनासतना करता। शिनून घेतलेली भाजी कायलीन घालता। 2 हरव्यो मिरसांगो आनी 1 कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला तो घालता। 2 चमचे तोरची दाळ 2 वरां उदकान भिजत घालून दवरलेली। उदकांतल्यान निसतून ती दाळ तातून घालून घेवया। चवी प्रमाणे मीठ घालता। भाजी शिजपाक थोडे उदक घालता। पणसाची भिकणां आसा जाल्यार थोडी घातल्यार जाता। ही भाजी गॅसार शिजत दवरता। मिडियम गॅसाचेर भाजी हांवें गॅसार शिजत दवरल्या। हाजेर झाकण घालून भाजी शिजोवन घेवया। भाजी शिजता आसतना धवळून घेवपाक जाय। पळयात भाजी बरी शिजल्या, तातूंतली दाळ कांदो बरो व्यवस्थित शिजला। तातून थोडी सोय घालता। सोय घालून धवळून घेवया। अर्धो चमचो साखर घालता। साखर घालून धवळून घेवया, मिक्स करून घेवया। आणि पळयात सामकी रुचीक मस्काची भाजी तयार आसा। रेसिपी आवडल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।